समेस्त गोंयकारांक आनी विशेष करून म्हजे सगळे हितचिंतक आसात, बरे मागपी आसात, तांकां 20 तारखेर म्हजो वाडदिवस आसा. तुमकां सगळ्यांक निमंत्रण आसा. म्हज्या वाडदिवसाचे सकाळ फुडें सुरवात जातली ती म्हणजेच म्हज्या JC क्लब ऑफ सांगें, तशेंच आमचे आरोग्यधाम नेत्रावळी, तशेंच आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चा आनी संयुक्तरित्या एक ब्लड डोनेशन मेगा ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा. आनी जांकां अजून पर्यंत कॅम्पाक भागीदारी जावपाचें आसा, ब्लड डोनेट करपाचें आसा, त्या भागीदारी जावपाक शकतात, रजिस्ट्रेशन करपाक शकतात. दुसरे त्याच दिसाक एक ऑर्गन डोनेशन प्लॅज घेवपा खातीर आमी आव्हान केल्लें आसा, म्हणजे आमचे अवयव दान म्हणटा ताका, तांचे खातीर आमी रजिस्ट्रेशन दवरतले. तिसरी गजाल, आमचे जायतीं कामां फावंडेशन स्टोन आमी घालतात. वाडे जे गव्हर्मेंट हायस्कूल वाडेच्या समोर आशिल्लो ग्रावंड, तो ताजे फावंडेशन स्टोन घालतले. आनीक ताजे नंतर आमचे कृषी भवन हे आमी उग्या पंचायतीन भितर पाजिमोळ ह्या गांवांत भितर धरणाच्या शेजाराक आमी ताचेंय फावंडेशन घालतले. त्याच बरोबर वेटरनरी हॉस्पिटल हाचेंय फावंडेशन कृषी घराकच लागून म्हणजेच पाजिमोळ सेलावली डॅम हांगा घालतले. ताचे नंतर बरोबर 12 वरांचेर आमी आमचे जे पोलीस स्टेशन आसा त्या इमारतीचें फावंडेशन घालतले. आनी ताचे नंतर 12:15 वरांक दत्तवाडी हांगासर आमी एक ल्हानशें मेडिकल सेंटर आसा जे आमच्या नगरपालिका क्षेत्रांतल्या लोकां खातीर आसा, ताचें इनॉग्रेशन करतले. ते बांदून कंप्लीट जाल्लें आसा. आनी ताचे नंतर आमचे फॉर्मल फंक्शन सुरू जातले ते नगरपालिका हॉल सांगें. जे सांगें नगरपालिकेच्या हॉलान भितर सादारण ते 12:30 आमचें हें फंक्शन सुरू जातलें. आनी तातूंत भितर आमचे मतदारसंघांतल्यान जवळ जवळ 400 ते 500 भुरग्यांचे फेलिसिटेशन जे SSC बोर्ड एग्जामीक पास जाल्ले आसात आनी तांकां म्हज्या ट्रस्टाच्या तर्फे एक टायटन वॉच आमी दितले. हो वार्षिक प्रोग्राम आसा. ताच्या नंतर अनेक स्किमीचे जे लाभार्थी आसात तांकां सँक्शन लेटर्सय दितले. ह्या वेळार जे कोण सगळे लोक येतात तांकां म्हजें निमंत्रण. आनी ताच्या नंतर बरोबर 6:30 वरांचेर सांजचे परत एक फावटी ह्याच हॉलान लोकांचे अभिनंदन आनी शुभेच्छा आनी आशिर्वाद स्विकारपा खातीर आमी तुमच्या सगळ्यांक हाजीर आसतले. परत एक फावटी म्हजे सगळे हितचिंतक समेस्त गोंयकारांक वाडदिवसाच्यो निमंत्रण दिता. देव बरें करूं. जय हिंद.